भायल्या देशांतल्यान विद्यार्थी म्हणून व्हिसा घेवन गोंयांत येवन रावपी भुरग्यांचेर नदर दवरपाचें आतां गोंय पुलिशेन थारायलां. कांय अरब तशेंच मध्य पूर्व देशांतले भुरगे शिकपाक म्हणून बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात गोंयांत येतात. स्टुडंट व्हिसाचो आदार घेवन हे भुरगे कांय बेकायदेशीर धंदो करतात असो दुबाव पुलिशेक आसा. मुंबय 26 नोव्हेंबराक हल्लो जातकच थंय भायल्या देशांतल्यान शिकपाक येवपी भुरग्यांचेर नदर दवरपाचो निर्णय मुंबय पुलिसांनी घेतिल्लो. आतां अशे भुरगे ड्रग्साच्या वेव्हारांत घुसपल्यात असो दुबाव आशिल्ल्यान गोंय पुलिशेनय विद्यार्थ्यांचेर नदर दवरपाचें थारायलां. हे भुरगे कांय बेकायदेशीर धंद्यांनी घुसपल्यात आसूंये असो दुबाव पुलिशेक आसा. In the recent crackdown, we found that foreigners are also overstaying in Goa, and in the recent past we booked around 15 cases of overstaying by foreigner national, plus 8 cases of staying here with forced visa, and 4 Nigerians have been involved in drug cases. These are the statistics of the recent past. So precisely these Nigerians have been involved in either overstaying cases or forced visa cases or drug cases. If you see, out of 27 total cases this year, out of 27, 17 Nigerians have been caught who were either found with forced visa or drugs or without any valid documents. गोंयांत शिकपाक येवपी चडशे भुरगे अरब आनी आफ्रिकन देशांतल्यान येतात. ते पणजे तशेंच दर्यादेग वाठारांनी रावतात. ते कांय झगड्यांनी आनी मारामारेच्या प्रकरणांनी आसात हे पुलिशेक कळ्ळां. The Nigerians and especially the African guys, those who are here, some of them are the students. Probably under the cover of student visa, they come here in some academic institution, they take admission, and thereafter, under the pretext of that student visa, they remain to continue here. Otherwise, the visa, tourist visa which you get, it has got a specific time limit by which you have to leave. So student visa, there you can continue if you are enrolled in any educational institution, and if you are found enrolled, automatically you get a visa. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिशेन अशा भुरग्यांची चवकशी केल्या आनी स्टुडंट विजाचो आदार घेवन कांय जाणांनी ड्रग्साचो पासून धंदो सुरू केला. ते फाटभुंयेर ही खर कारवाय करपाचें थारलां. पणजेच्यान आमचो चलचित्र खबरांकार तुळशीदास च्यारी. सरकारान गोंय मनरिजवण संस्थेची फेररचणूक केल्या. विष्णू वाघाची ESGचो उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाल्या. शर्मद रायतुरकार, सोयरू वर्दे, संदीप कुणेकार, शेरोन माझारेलो, फ्रांसिस्को मार्टिन्स आनी हेरांची मंडळाचेर नेमणूक केल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या कांय खास मंचांची मंडळाचेर नेमणूक जाल्या. सरकारान गोंय मनरिजवण सोसायटीच्या नव्या प्रशासकीय मंडळाची सोमारा फेररचणूक केली. पयलींच्या काँग्रेस वांगड्यांच्या जाग्यार आतां भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची समितीचेर वांगडी म्हणून निवड जाल्या. अशी आसा एकूण वांगड्यांची नांवां. नवे ESG प्रशासकीय मंडळ: मनोहर पर्रीकार अध्यक्ष, विष्णू सुर्यावाग उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, माहिती सचिव, कला आनी संस्कृती संचालक, माहिती संचालक रामदास फुटाणे, शर्मद रायतुरकार, शिवा बाबा नायक, रंजना साळगांवकार, सोयरू वर्दे, फ्रांसीस मार्टिन्स, शेरोन माझारेलो, संदीप कुणेकार आनी वैदेही नायक हे वांगडी आसतले. पणजेच्यान आमचो खबरांकार लौकीक शिलकार. सनातन संस्थेन घाल्ल्या अब्रुलुकसाणीच्या केसींतल्यान अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचो अध्यक्ष यत्नेश्वर निगळे आनी हेर 7 वांगड्यांची फोंडे पयलो वर्ग न्यायालयान निर्दोश सुटका केल्या. सनातन संस्थेची बदनामी केली म्हणून नरेंद्र दाबोळकार, रमेश गांवस, दादू मांद्रेकार आनी हेरां आड 3.5 वर्सां फाटीं ही केस घाल्ली. पयलो वर्ग न्यायाधीश पूजा कवळेकारान शुक्रारा हो निकाल दिलो. फौजदारी खटल्यात जो काही निकाल झाला या न्यायालयाने, प्रथम वर्ग न्यायालयाने सर्व 8 आरोपींना निर्दोष मुक्त केलं आहे. तर याच्यात जो काही निकाल दिलेला आहे हा न्यायालयाचा निकाल आहे. तर पण तो इथेच संपत नाही, कारण हा प्रथम वर्ग न्यायालयाचा निकाल आहे. आम्ही याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. आणि आतापर्यंत जितक्यो केसी गोंयांत तेंच्यांनी वेगवेगळ्यांचेर फायल केल्ले आसा, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, गोवा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, हे तर मागीर निगळे आसूं, दादू आसूं, मिलन आसूं, म्हाज्या सारकिल्लो आसूं, डॉक्टर दाबोळकर आसूं, ह्या सगळ्यांक सतोवपा खातीर म्हणून फक्त डिफेमेशनच्यो केसी घालतात. ह्या केसींनी कांयच अर्थ नासता.
कदाचित तांकां वकिलूय बी कदाचित मोफत मेळटा आसतलें तेंचें साधन, त्याच्यामुळे तांकां हें घालपाचें. त्याच्या फुडली गजाल ही की जे ट्रस्ट म्हणून लोकांचे कडल्यान डोनेशन्स घेतात ना, ह्या डोनेशनचो एक तांकां तसो कदाचित उपयोग जाता म्हणून तांकां पयशाच्या बाबतींत चिंता करपाची गरज ना. विचित्र जवार या विंद्रे विद्याच्या विद्यार्थ्यान IIT JEE परीक्षेत अखिल भारतीय पावंड्यार 6686 नंबर मेळयल्यात. त्या खातीर ताका नामनेच्या IITत प्रवेश मेळटलो. विंद्रे संचालक डॉ. विनय रायकारान ही माहिती दिली. Today is one of great day for Vindre making it to IIT through its student Vichitra Zawar. Vichitra come to the rank of number 6686 in the what is known as IIT JEE exam 2012. This exam is supposed to be one of the toughest, not only in India, but also in the world. In Vindre, it's not only like you have to study and you will be taught physics, chemistry, maths. Teachers are very friendly. They share with us their feelings and also understand our feeling. So I think it's very important to be friendly and then you can teach. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.